आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 10 लोकगितां आनी प्रयोगात्मक घटक. नमस्ते आयकोप्यानो, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय इश्टानो, गोंयच्या कांय लोकगीत प्रकारांत सादरीकरणाचे वा प्रस्तुतीकरणाचे घटक आमकां मेळटात. कांय गितांनी नाट्यात्मक कारुण्य आसता, जाल्यार कांय शैलींत आमकां विनोद आनी हास्य प्रसंग मेळटात. धवळां, लग्नगितां, होव्यो अशा प्रकारांनी जिणेंतल्या प्रसंगाचें वर्णन मेळटा, जाल्यार धालो, फुगड्यो, जती, सोकारतींनी नाट्यात्मक चित्रण उबें जाता. आनी हें सगळें सामकार येता, प्रस्तूत जाता तें समूह प्रतिभेंतल्यानूच. एके ताटी सातवती महादेवाची पार्वती, महादेवाची पार्वती. अभ्यासक दोतोर पांडुरंग फळदेसाय आपल्या कोंकणी लोकगितां ह्या पुस्तकांत गोंयच्या लोकगितांचें उत्सव गितां, संस्कार गितां, विधी गितां, सुवाळो गितां आनी संकीर्ण अशें तांचें विभाजन वा तांची वर्गवारी मांडटात. ह्या वर्गवारी वयल्यान ह्या गितांची विविधताय आमकां कळटा. थंयसर दियाचा बसकार केला, दिवो परजाळीला. एके ताटी ऐकून कलात्मक गोंय ह्या आमच्या माळेंत आमच्या वांगडा आसात ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार सर. गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या पद्दतीची लोकगितां आनी तांच्यो आगळ्यो वेगळ्यो अश्यो गावपाच्यो पद्दती आमकां मेळटात. आनी हातूंतल्यानूय आमकां नाट्य दिश्टी पडटा, वा त्या गितांनी नाट्यमयता अंतर्निहीत अशी दिश्टी पडटा. ताचे विशीं सांगात. वेगळे वेगळे जाती जमातीच्या गितांची गावपाची पद्धत वेगवेगळी आसता. त्या गिताचे शब्दय तितलेच म्हत्वाचे आसा. आनीक त्या गितां गायता आसतना तातूंतलो कितें म्हणुया चढ उतार किंवा आविश्करणांतलो फरक हो नोंद करचो इतलो वेगळो आसा. आतां ही धवळां केवळ फकत कोंकणीन न्ही, तर किरिस्तांव भावांनी बी अशी परिस्थिती आशिल्ली एका वेळार की धवळां गावपी बायल आयले बगर लग्न जायनाशिल्लें, काजार जायनाशिल्लें. आनी अशा ह्या धवळांनी वेगळे वेगळे म्हणजे तातूंत विधी आसात. म्हणजे दांतें मांडप म्हणा किंवा गाणो भरप वगैरे अशा प्रकारचे विधी आसात. पण त्या विधी खेरीज लग्नान कितें कितें जाता तें सगळें त्या हातूंत येता. म्हणजे एका प्रकारे डॉक्युमेंटेशन आसा, वळेरी कशी वळेरी कशी. आनी ती वळेरी म्हळ्यार जशें भट करी भटपण, बापा करी कन्यादान, वो माय मावाचे सुने गुणाचे सांडे पावोलाय. हे कितें थंय जें जाता तें गायनांत येता. आनी हातूंत एक म्हणजे फरक कसो आसा हो फरक सांगूंकच जाय अशे भशेचो. रामखुटी कळिया शिता भरी जोडिया, उडगे शिते गुंदके माळा, लग्नाच्यो जाल्यो येळा, लग्नाच्यो जाल्यो येळा. रामाबैशे घोड्यावरी, सीताबैशे हस्तीवरी, ती दोगां माळ वायकाय एकामेकां. किंवा हाचे फुडें दुसरें, फांते पारी रात्रीची उगेवली नखेत्रां, ती दोगां चाललीं देवांचे आळये, बाप्पगा यजमान्या पुत्र लग्ना जाता, वाटेची खर्ची मागता. अशे भशेचें वेगळेपण सांगपाक कुस्तार इतले भशेचें तें वेगळेपण आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार आमी थंय नाट्यात्मकतेचो जर विचार केलो जाल्यार कडेमोडे लोटांगणां ते वर्गांतलीं जमखाणां
थंयवर बसलीं माता पिता दाय बाजूची माता पिता अशे भशेची, म्हणजे ती खंय बसतलीं कशीं बसतलीं हें सगळें तातूंत वर्णन जशें येता तशें थंय तें प्रत्यक्ष घडटा. आनी तें घडटा आसतना तें बरेंचशें नाट्यात्म पद्दतीन घडटा. आमी कलात्मक गोंय असो जो शब्द सदांच वापरतात तें कलात्मक गोंय हांगासरल्या हातूंतल्यान दिसता. आतां ह्या गितांची जेन्ना विभागणी जर आमी करतलो जायत जाल्यार तातूंत विधी गितां आसात, कथा गितां आसात. म्हणजे गुडुल्या गायना हो गितांचो एक व्हडलो हें आसा, कारण थंय कथा येतात. गावन काणी आसा. थोडक्यांत सांगपाचें जाल्यार प्रत्येक खबरींत एक कितें तरी क्रिया, आविश्करण रूप अशेच भशेची क्रिया थंय त्या गिताशी संबद्ध आसा, हें म्हत्वाचें आसा. खेडेकर सर, बायलांचो सहभाग व्हडा प्रमाणांत आमच्या मांडावयल्या प्रयोगजिवी कलांनी जाल्लो आमकां मेळटा. तांकां वेगळी सुवात आसा, तांचे खातीर वेगळे प्रकार आसात आनी तांकां अधिकार लेगीत आसात, विशेश करून धालोत्सवांत. आनी ह्या धालोत्सवांत लेगीत आमकां नाट्यात्म विधी दिश्टी पडटात न्हय? कितें आसा, परत हांगासर गोंयचो सैम, जाका हांव सांस्कृतीक पर्यावरण असो शब्द वापरतात, तें गोंयच्या समाजाच्यो एकूण सांस्कृतीक धारणा, गोंयच्यो प्रथा, परंपरा, रुढी, विश्वास, भ्रम ह्या सगळ्या हातूंत खुबशी फुडें आशिल्ली गोंयकान्न, गोंयची महिला प्रयोगात्मक कलांच्या किंवा खंयच्याय कलांच्या दृश्टीनूय फुडें आशिल्ली. जेन्ना आमी धालोचो सुद्दां विचार करतात तेन्ना नृत्याच्या पद्दतींत चडसो फरक जायना. हांगा एक मात खबर मतीन दवरूंक जाय, ती म्हळ्यार आदिवासींचो धिल्लो. आदिवासी जमात सगळीं रानां वनांनी रावपी, तांकां समतळ अशें कांय मेळना. तांचे पांय ती सरळ फुडें वचून येनात, तर आमच्या हांगासरल्या बायलांची शेवकांबाये शेवकां, तांबाडाची शेवकां अशे भशेन अशी पावल फुडें व्हरून फिरोवन घेवप आनी फुडें सरप, म्हणजे समतल नाशिल्ल्या जमनीचेर चलप. आतां थंय सावज कांय खबरी म्हत्वाच्यो आसा. त्यो म्हळ्यार ह्यो दादल्यांच्यो खऱ्यो, बायलो सावज मारपाक वचनात केन्नाच. पूण हांगा तें सावजाची प्रतिकृती करून तो एक भुरगो येता, नाजाल्यार हें कपडे बांदलेलें कितें तरी दवरता, चड करून तो भुरगो येता आनी तो भुरगो तें सावड मारपाचे सगळे विधी वेगळे भशेन तांच्या जिणेंत जें जें कितें जाता तर त्या जिणेच्या प्रतिकृतीचें आविश्करण वो पडबिंब सगळें धालोच्या त्या 7 दिसांच्या कार्यक्रमांत आमकां मेळटा. गावड्यांच्या धालो 3 दिसांचो आसता, पूण नाजाल्यार तो 7 दिसांचो उत्सव आसता. तो उत्सव असो म्हटल्या नंतर तातूंत तरातरांचे खेळ, तरातरांच्यो खबरी, गितां सांगपाचीं जाल्यार गितां खूब आसात, खूबच आसात. पूण ताचे बरोबर कांय अशीं म्हणजे विशेश खबर सांगणारी गितां असो जर विचार केलो जायत जाल्यार सदीच्या कापडान आमी खेळ खेळयलो, माथ्यांतल्या फुलान आमी खेळ मनयलो. सदीच्या कापडानच आसा ती, तांकां वेगळी वेशभूषा अशी खंयच काय ना. के गरीचे बनी ग सकूना ग ढोलेता ग सकूना ग ढोलेता, के गदीचे बनी ग सकूना ग ढोलेता ग सकूना ग ढोलेता, माळ्या वेल्या पिंजऱ्यात गरुड बोलता ग सकू गरुड बोलता.
बोलता माळ्या वयल्या पिंजऱ्यात गरुड बोलता ग सकू. आमच्या दायजाचो रिती पद्धतींचो मौखिक दस्तावेज म्हळ्यार ही लोकगितां आनी पारंपारीक गितां. ही गितां म्हळ्यार समूह मनाचें भोव प्रयोगात्म अशें उत्फर्कें. ही समूहाची प्रेरणा वाजप, गावप, नाचप आनी जिणेंतले खीण नाट्यात्म शैलीन समूहा वरवींच मांडप होच हांचो उद्देश. घरी आहे भाऊबा होता गेला कामाला ग बाई गेला. ऐकून कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. लोकगितां आनी प्रयोगात्मक घटक गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.